नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत वेलिंगकार जालो दिवचल पुलीस स्टेशनात हाजीर. फाटल्या दारांतल्यान सल्लो पुलीस स्टेशनात. 20 मिनटां चौकशी जाल्या उपरांत सल्लो भायर. रतन टाटांच्या कुडीचेर वर्रीच्या मसणबुयेंत जाले निमणे संस्कार. अमित शाह, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी तशेंच बॉलिवूड कलाकारांनी ओपलीं आर्गां. टायगर रिझर्व करपाचे पुराय अधिकार गोंय सरकारा कडेनूच. केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याची खासदार विरियातो फर्नांडिसाक जाप. उरिल्ल्यांनी फुडल्या 5 दिसां भितर करून घेवचे टेनंट व्हेरिफिकेशन. मुख्यमंत्र्याचे आवाहन. टेनंट व्हेरिफिकेशन नोंदणी करूंक नाशिल्ले सापडले जाल्यार पुलीस करतले दंडात्मक कारवाय. 70च्या तोनीर धबधब्यांत बुडलेल्या पंकज राजपूत ह्या तरणाट्याची कूड निमणे सापडली. धबधब्यात न्हावपाक गेल्ले कडेन पंकज बुडिल्लो. बागा दर्यांत पर्यटकांक भोंवडेक घेवन गेल्ली बोट बुडली. दर्यार आशिल्ल्या दृश्टीच्या जीवरक्षकांनी पर्यटकांक केले साल्वार. आता पळयात खबरो विस्तारान. सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे कुडीविशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्या प्रकरणात बिरेस्तारा जाल्ले सुनावणेंत उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा उपरांत निमाणे सुभाष वेलिंगकार दिवचल पुलीस स्टेशनात हाजीर जाले. पुलिसांनी धाडिल्ले नोटिशेची पालन करून बिरेस्तारा सांजेवेळा मेरेन पुलीस स्टेशनाचेर हजर रावपाचो आदेश वेलिंगकार हांकां दिल्लो. वेलिंगकार हांणी सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं केल्ल्या स्टेटमेंटा वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडला. सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे कुडी विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्या प्रकरणात सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामीन न्हयकारले उपरांत सुभाष वेलिंगकार हांणी उच्च न्यायालयांत अर्ज दाखल केल्लो. ताचेर बिरेस्तारा सुनावणी जाली. उच्च न्यायालयान दिवचल पुलिसांनी धाडिल्ले नोटिशीचे पालन करून बिरेस्तारा सांजवेळा मेरेन पुलीस स्टेशनार हाजीर रावपाचो आदेश वेलिंगकाराक दिल्लो. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून वेलिंगकार बिरेस्तारा सांजवेळार दिवचल पुलीस स्टेशनात हाजीर जाले. ते पुलीस स्टेशनाच्या फाटल्या दारांतल्यान भितर सरले. फकत 15 थंय 20 मिनटां चौकशी आटपून पुलीस स्टेशनांतल्यान भायर सरले. धार्मिक भावना दुखयल्ल्या प्रकरणात गुन्यांव नोंद जाल्ले सुभाष वेलिंगकर निमाणे बिरेस्तारा दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचेर हजर जाले. हायकोर्टान दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण सुभाष वेलिंगकर बिरेस्तारा सांजेच्या 4 वरांचेर दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचेर हजर जाले. ते हजर जातकीच थंय आयिल्ले उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक सागर कुस्कर, पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर आनी हेर तपास अधिकाऱ्यांनी सुभाष वेलिंगकर हांची चौकशी सुरू केली. ही चौकशी बंद दारा आड चलताली. हे चौकशे वेळार सुभाष वेलिंगकर हाणें पुलीस अधिकाऱ्यांक नेमकी कितें माहिती दिली ते कळूंक ना. मात पुलीस अधिकाऱ्यांनी सुमार 15 ते 20 मिनटां तांची चौकशी केल्ल्याचें कळटा. चौकशी जातकीच सुभाष वेलिंगकर परत वचपाक भायर गेले. इतले मजगती सुभाष वेलिंगकर दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचेर येतले हे कळटकीच पुलीस स्टेशना भायर वेगवेगळ्या हिंदुत्ववादी संघटनाचे कार्यकर्ते जमिल्ले. मात कार्यकर्ते सामके शांत आशिल्ले. ह्या वेळार कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय म्हूण खर पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. मजेची गजाल म्हळ्यार सुभाष वेलिंगकर नेमके केन्ना आनी कशे खंयच्याय वाटेंतल्यान पुलीस स्टेशनांत भितर सरले ते मात कोणाकूच कळूंक ना. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पुलीस स्टेशनाक कुशीक आशिल्ल्या हेल्थ सेंटरा कडल्यान फाटले वाटेच्यान सुभाष वेलिंगकर पुलीस स्टेशनाक भितर सरिल्ल्याचें कळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
भारतीय उद्देग विश्वाचे पितामह रतन टाटांच्या कुडीचेर वर्रीच्या मसणभुयेत निमणे संस्कार केले। तांकां 21 बंदुकांची सलामी दिली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगपती मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, आनंद महिंद्र आणि बॉलिवूड कलाकारांनी तांकां आर्गां ओंपली। भारताचे फामाद उद्देजक आणि टाटा उद्योग समूहाचे मुखेली रतन टाटा हांकां वयाच्या 86व्या वर्सा मरण आयले। तांच्या मरणाक लागून पुराय देशात दुःखाचे वातावरण आसा। तांचेर मुंबईच्या ब्रीच कॅडी हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आशिल्ले। ह्याच हॉस्पिटलांत तांणी निमणो श्वास घेतलो। राती 2 सुमार रतन टाटाची कूड हॉस्पिटलांतल्यान तांच्या घरा व्हेल्ली। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी, उद्योगपती मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, आनंद महिंद्रा तसेच टाटा ग्रुपाचे चेअरमॅन शेखर, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच हेर मानेस्तांनी तांकां आर्गां ओंपल्यात। तू लाइट करना यार, आजूबाजू बोल हलू नका। रतन टाटा हांची कारकीर्द। रतन टाटा 1961 सावन टाटा स्टील कंपनीत सादे कर्मचारी म्हणून कामाक लागिल्ले। 1991 JRD टाटान रतन टाटा हांकां ग्रुपाच्या चेअरमॅन पदाचो भार सोपयल्लो। चेअरमॅन पद मेळटकीर रतन टाटा हांणी सगळ्या कंपन्यां मदलो आपलो हिस्सो वाडयलो। 1998 टाटा मोटर्सान भारतीय बनावटीची इंडिका कार तयार केली। अशे तरेची कार तयार करप हे रतन टाटाचे सपन आशिल्ले। उपरांत एका फॅमिलीक मोटरसायकलीचेर प्रवास करतना पळोवन स्वता कार तयार करपाची कल्पना ताका सुचली। 2008 रतन टाटाच्या मार्गदर्शना खाला टाटा मोटर्सान नॅनो बाजारात हाडली। हाकाच लागून रतन टाटाक नॅनो कारीचे जनक असे म्हणटात। 2012 रतन टाटान टाटा ग्रुपाच्या चेअरमॅन पदाचो राजीनामो दिलो आणि सायरस मेस्त्री कडेन पदभार सोपयलो। मात सायरस मेस्त्री कडेन वाद जाल्ल्यान 2016 रतन टाटा ग्रुपाचे परतून चेअरमॅन जाले। नटराजन चंद्रशेखरन
हे सध्या टाटा ग्रुपाचे चेअरमॅन म्हणून वावरतात. रतन टाटा हांच्या फाटल्यान जिम्मी टाटा, नोयल टाटा हे तांचे 2 धाकटे भाव आसात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टायगर रिझर्व करपाचे पुराय अधिकार गोंय सरकारा कडेनूच आसात, मात तांकां ते करपाचे ना. टायगर रिझर्व केले जाल्यार फकत वाघांचेच संरक्षण जावचें ना, जाल्यार आवय म्हादय लेगीत साल्वार जातली. पूण तांकां ते करपाचे ना, कित्याक तांकां म्हादय विकपाचीच आसा, असो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार विरियाटो फर्नांडिसान केला. टायगर रिझर्वा विशीं गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी राबयिल्ल्या सह्यांच्या मोहिमेचे निवेदन तशेंच टायगर रिझर्वाची मागणी करपी पत्र खासदार विरियाटो फर्नांडिसान केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याक बरयल्लें. ह्या पत्राचेर केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यान खासदार विरियाटो फर्नांडिसाक जाप दिल्या. केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याच्या कोतान टायगर रिझर्व करपाचे पुराय अधिकार गोंय सरकारा कडेनूच आसात. खंय 20 ऑगस्टाचेर आक्षे गांवांत 10 इश्कॉलांची भुरगीं एकठांय जाली. तांचो एक कार्यक्रम आशिल्लो. एक NGO आसा, एक्टिविस्ट मिसीस तलुला म्हण, तालिगांवची, म्हाका दिसता ती गांवांत, तिणें एक प्रोग्राम केल्लो टू सेव द टायगर. आनी हे सगळीं भुरगीं आशिल्लीं फ्रॉम म्हाका दिसता 6th to 10th स्टँडर्ड. ताणें सगळ्यांनी एक सिग्नेचर कॅम्पेन केल्ली आनी म्हाका एक मेमोरंडम दिलो. एज साउथ गोवा MP, यू टेक अप द मॅटर टू सेव टायगर एंड ऑल्सो डिमांड अ डेडिकेटेड टायगर रिझर्व. सो हांवें ती लेटर एंड हांच्यो सगळ्या भुरग्यांच्यो सिग्नेचर एज अटॅचमेंट, ही लेटर आय सेंट इट टू मिस्टर भूपेंद्र यादव, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज. ताणें म्हाका काल रिप्लाय मेवला, सायन्ड ऑन 30th September, वेर ही सेज दॅट आपणे स्टेट गव्हर्मेंटाक सांगला जितले जाता तितले बेगीन ही पसू करपाची. टायगर रिझर्वा विशीं राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरणान गोंय सरकाराक गरजेची पावलां उबारपाची सुचोवणी दिल्या. गोंय सरकारा कडल्यान टायगर रिझर्वा विशीं प्रस्ताव आयल्या उपरांत राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरण फुडलें पावल उबारतलें, अशे तरेचें पत्र पर्यावरण मंत्र्या कडल्यान आपल्याक मेळिल्ल्याचे दक्षिण गोंयचो खासदार विरियाटो फर्नांडीस सांगता. एक टायगर नॅशनल कन्झर्वेटिव्ह ऑथॉरिटी ताणें सांगला बेगीनच्या बेगीन ही टायगर रिझर्व एस्टॅब्लिश जावची. पोरू याद करशात जाल्यार ऑनरेबल हायकोर्ट ऑफ मुंबय इन गोवा ताणें दिल्ले 3 म्हयन्या भितर टायगर रिझर्व एस्टॅब्लिश करपाचो. दीस गव्हर्मेंट इज अगेन्स्ट टायगर रिझर्व. ताणें सुप्रीम कोर्टान गेले. दीस पीपल आर इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. हांकां कांयच ना टायगर रिझर्वाची. आयज तर टायगर रिझर्व जाली जाल्यार आमची म्हादय वाचतली. हांकां म्हादय दिवपाक जाय, विकले आनी आमची आवय. सो ही पळय लेटर आयल्या, स्पश्ट सांगता दॅट द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट. पातयेवपाकूच जायना. वी वील फायट अ बॅटल इन दिल्ली, वी वील फायट अ बॅटल इन द कोर्ट्स. कित्याक आमची टायगर रिझर्व एस्टॅब्लिश जावपाक जाय आनी आमची म्हादय सेव्ह करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत जुलै म्हयन्यांत टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम सुरू केल्ली. बिरेस्तारा ह्या मोहिमेची मुजत सोंपली असली तरी फुडल्या 5 दिसां भितर उरिल्ल्यांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन नोंदणी करून घेवचें, अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. ताचे उपरांत कोण टेनंट व्हेरिफिकेशन नोंदणी करूंक नाशिल्ले सापडले जाल्यार तांचेर पुलीस दंडात्मक कारवाय करतले, अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या. गोंय सरकारच्या टेनंट व्हेरिफिकेशन बिल पास जाल्या उपरांत आमच्या पुलिसांनी खूब मोठ्या प्रमाणात टेनंट व्हेरिफिकेशन सुरवात केलां. आयज खरें म्हणजे 10 तारीख ही लास्ट डेट दिल्ली आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें म्हणून. ह्या टेनंट व्हेरिफिकेशनाक धरून जेंच्यांनी आजुनूय करूंक ना ते विलिंगली येवन करचें आनी विलिंगली जर येवन केलें ना ते बी जाता तितके बेगीन करचें. आनी विलिंगली येवन जर केलें ना आनी जर फाल्यां सकाळीं पुलीस येवन थंयसर जर व्हेरीफाय करून जर टेनंट आसा म्हणून कळत जाल्यार फायन मारपाक सुरवात जातली. म्हणून म्हणटा फुडले सुद्दां एक 4-5 दिसांक स्वताहून येवन केलें कांय हरकत ना. पुलीस वील कॉपरेट, पुलीस वील सपोर्ट. चुकीचो थोडे जाण जे आहा पळय न्ही 200 रुपया फॉर्माक घेता आनी कितें घेता हे लोकांच्या तकलेन बेश्टच घालपाक लागलेले आसा. कोणूच खंयसर कसले पयशे घेयना. आपल्या घरान जर रुमाक रावता आसत जाल्यार ते येवन रजिस्टर्ड करचें आनी तांच्यांनी तेजो ID प्रूफ दिवचो. हे फक्त गोंयकारांच्या हिता खातीर, ज्याच्या घरान आमी मनीस दवरता तेज्या हिता खातीर. आमी पयले आयज पर्यंत जेका आमी भाड्याक दवरता तोच आपल्या घरांतली चोरी करुनी गेल्लो आसा. वेगवेगळे इन्सिडंट्स जे आहा पळय न्ही, मर्डर पासून ते बाकीचे सगळे रेप पर्यंत, हे सगळे इन्सिडंट्स सुद्दां अशा काही लोकांच्या खातीर जाता
पण काही लोकांच्या खातीर जाता आसतना आमी प्रिकॉशन घेवप गरजेचें आसता. ती प्रिकॉशन घेतली आसत जाल्यार टॅनंट व्हेरिफिकेशन बिलाक धरून म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी कोणी उरला तेंच्यांनी स्वताहून कॉपरेट करचें. अदरवायज पुलीस घरा वचून करीत जाल्यार फायन मारपाक सुरवात जातली आनी बाकीच्योय इन्क्वायरी सुरू जातली. फुडले 4-5 दीस तांकां 4-5 दिसांच्या भितर तेंच्यांनी कंप्लीट करचें. सत्तरी तालुक्यातल्या तोनीर धबधब्यात बुडलेल्या पंकज राजपूत या 30 वर्षाच्या तरणाट्याची कूड निमणे सापडली. मध्य प्रदेशातलो पंकज राजपूत बुधवारा आपल्या वांगड्या सयत तोनीर धबधब्यार पिकनिकेक गेल्लो खंय. देखून ह्या धबधब्यात न्हावपाक गेल्ले कडेन पंकज बुडिल्लो. दर्या खवदळिल्ल्यान बागा दर्यांत पर्यटकांक भोंवडेक घेवन गेल्ली एक बोट बुडली. बोट बुडिल्ल्याची म्हायती थळाव्यांक मेळ्ळ्या उपरांत बोटींत आशिल्ल्या पर्यटकांक वाटयले. 2 पर्यटकांक दुखापत जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. ह्या घडणुकेची म्हायती थळावो आमदार मायकल लोबो मेळ्ळ्या उपरांत तांणी घडणूक थळार वचून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. कलंगूट बागा हांगासर एक पॅसेंजर बोट जी आसा ती हाय टायडाच्या कारणान लागून आनी वातावरण खंय तरी हांगासर चेंज जाल्ल्या कारणान जो पॅसेंजर बोट जी आशिल्ली ती ओवरटर्न जाली. जे हांगासरले बागा हांगासरले जे लायफ गार्ड आसात तेंच्यांनी ही घटना कळटकच तेंच्यांनी बेगोबेग थंयसर धांव घेतली. ह्या पॅसेंजर बोटीन 8 ते 10 पॅसेंजर्स आशिल्ले. ह्या पॅसेंजरा मदीं जे 2 सिरियस इंजर्ड पॅसेंजर आशिल्ले तांकां कांदोलीम PHCन उपचारा खातीर व्हेल्ले आसात. तर एक बायल जी आशिल्ली जी मेजर इंजर आशिल्ली तिका GMCन प्रिफर केल्ले आसा. बागा हांगासरले जे लायफ गार्ड आसा तेंच्यांनी ह्या बोटीन असलेले जे पॅसेंजर्स आसा ह्या सगळ्यांका रेस्क्यू केल्ले आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोटीकर. पोरण्या गोंय पुलिशेच्या तपासान कितेंच साध्य जावंक नाशिल्ल्यान वासुदेव भंडारीची केस पोरण्या गोंय पुलिसांनी क्रायम ब्रांचे कडेन सुपूर्द केली. आता ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास क्रायम ब्रांच करतली. माशेलांतल्या सांतिस्ते अपघाता उपरांत 31 ऑगस्ट सावन गायब आशिल्ल्या वासुदेवाचे गुपीत आतां तरी उक्ताडार येतले अशी आस्त वासुदेवाच्या फॅमिलीन बाळगिल्या. कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो नवो पक्ष सुरू करता अश्यो वावड्यो पातळिल्ल्यो त्यो आमदार मायकल लोबोन न्हयकारल्यो. आपले विशीं जे कितें वावड्यो पातळायतात त्यो पत्रकारांनी आपलो दृश्टिकोन मांडला. तातूंत कांयच तथ्य नाशिल्ल्याचें आमदार मायकल लोबोन स्पश्ट केलें. ते जर्नलिस्टाचो विचार ते 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 सगळे आमदारांक जे कोण 40 आमदार आहा तेंची हितूनसून ते पळयता कोण खंय वयता कितें करता विचार कितें आहा. सो आमचे विचार सदांच जे आसता पळय ते लोकां खातीर आसता. इट इज पीपल सेंट्रीक. लायक लोकांची जी कामां आहा लोकांक जाय पळय तशें केन्ना जायना. आनी जेन्ना लोकांचे अगेन्स्ट कितें जाता आमी तेजेर आमची चिंता व्यक्त करता. आमी सरकाराक सांगता. आमी थ्रू सोशल मिडिया ऑर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रेस वी ऑल्सो गिव आवर ओपिनियन. Opinions are different and forming political parties is different. So it is the opinion of the journalist that Michael Lobo is going to form a new political party. That is his opinion. I respect his opinion. He's got a big good knowledge about politics. That is why he has written this. बोरीमळ वाठारांतल्या खेळा संकुलाच्या आवाठान कोयर पातळिल्लो आसा. कंत्राटदारान पेवर्साचें काम पुराय करून उरिल्ले पेवर्स थंयच दवरून गेला. जाल्यार संकुलाच्या वाठारांत झाडां झुडपां वाडिल्लीं आसात. हे विशीं संबंदीत अधिकाऱ्याक पत्र बरोवन बेगोबेग वाठार नितळ करपाची मागणी केल्या अशें खेळा संकुलाचो कर्मचारी अजित देसाय हांणी सांगलें. तुमी बोरीमळ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे APO आसा आनी हांगा खंय तरी लोक अशें कंप्लेन करता जे सरावंडींग एरिया आसा ते पेवर्स आसा ते खंय तरी पार्किंग एरिया आसा नाजाल्यार जो ग्रावंड आसा ग्रावंडा तेकून आसा खंय तरी बुरशी दिसता आनी खंय तरी पार्किंगाचो इश्यू जाता आनी लोक हेजे बद्दल परपरत प्रश्न येता. आतां सद्या हेजेर कितें केल्लें आसा? मेन मागीर आसा ते पेवर्स आसा आमचे लायटर स्पोर्ट्साचे जेन्ना ते पळयले आमचे वर्किंग ट्रॅक तेन्ना ते काडले
पूण ते एक्चुअली ते कॉन्ट्रॅक्टरान ते काडपाचे आसले तेन्ना आनी ते कुशीन दवरपाचे आसले पूण तेका आमी कितें केलां म्हणटलें डायरेक्टर ऑफ SAG आनी डायरेक्टर ऑफ हेजे आमचे डायरेक्टर स्पोर्ट्स तांकां आमी एप्रिशिएट केलां ते रिमूव करचे म्हणून जातले बेगीन. आनी आतां ते रिमूव पूण कित्याक लागून दवरल्या तेणी तेंचें काम आशिल्लें तें व्हरपाक एक्चुअली ते तेमी व्हरपाचें आसलें तें काम जालें म्हणटा ते काडपाचें आसलें पूण आतां तेणी दवरलें आमकां खबर ना पूण म्हणून हांवें आतां एप्लिकेशन केलां की ते जातले बेगीन रिमूव करचे म्हणून डायरेक्टर स्पोर्ट्स आनी SAG दोगांक केलां. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा आनी खंय तरी लोकांक हांगा एक इश्यू रेज करता की जे पार्किंग एरिया आसा ना ग्रावंडाची एरिया ते मागीर फुटबॉल खेळपा जेन्ना सरावंडींग खंय तरी पेवर्स आसा ते जेन्ना पेवर्स घालपाक गेले हांगा तेन्ना थोडे पेवर्स हांगा उरले आनी ते खंय तरी पार्किंग एरिया मेळटा ते जाग्यार उरलेले आसा आनी खंय तरी हें लोकांक त्रास जाता आनी खंय तरी सरावंडींग एरिया घाण दिसता. तशेंच आतां तेजे झाडां जाल्लीं आसा तेजे असली जर हें जालें जाल्यार तेजे जिवाणी येवपाची तशेंच जनावरां सुद्दां येवपाचें हांगा भंय आसता. आवक कमी आशिल्ल्यान अंदू दसऱ्याक रोजां म्हारग जावपाची चिन्नां दिसतात. सध्या दिवचलच्या बाजारांत रोजां भाव खावपाक लागल्यात. अंदू पावस चड पडिल्ल्यान रोजांच्या फुलांचेर परिणाम जाल्ल्याचे विक्रेत्यांनी सांगले. दसरो म्हणटकीच रोजांक खूब मागणी आसता. दर वर्सा दसऱ्याक 2 दीस आसतना दिवचलच्या बाजारांत रोजांची बंपर आवक जाताली. मात अंदू वर्सा रोजांचें प्रमाण कमी आसा. एके वटेन कर्नाटकांतल्यान येवपी रोजांची आवक कमी जाल्यार गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या मळ्यांनी फुलपी रोजांची शॉर्टेज आसा. देखून रोजांचे दर वाडल्या. बेरेस्तारा 140 रुपये किलो रोजांचे दर आशिल्ले. पावसाच्या सावराक लागून रोजांच्या फुलांचेर परिणाम जाल्ल्याचे कळटा. देखून रोजां आनिकूय म्हारग जातली अशें विक्रेत्यांनी सांगले. आणि 40 आणि लास्ट त्यांच्यानी 30 आणि पर्यंत दिली म्हणजे. या वर्सा कशें या वर्सा आता 200 आणि 150. तुम्ही कित्याक घेताय? आम्ही आता फुल घेतात. तुम्ही विकपाक घेता? म्हणजे आता 150-200 रुपयान घेऊन तुमकां परवडचे ना. ते कित्याक सांगता सवाय जावची ना? ते सांगता ना फुलांना पण त्यांच्यानी कागदी घालून गेले न्हू ते माल हाडटले रे येतलो पण टायम आसा. टायम म्हणजे परवा असो रे. हो नो आता सांजपर्यंत ते घातलं त्यांच्यानी. पण या वर्सा म्हारग आसा? हो या वर्सा खूब म्हारग लोकांनी व्हरोंक नाका बाबा. न्हू म्हाका गांवठी रोजां ना न्हू गे. गांवठी कित्याक ना? लोकांना ही मेळोंक लागली स्वस्त कमी केले लोकांनी. पळय न्हू रोजन ना सगळे सगळे रोजां हे गेले ते पावस पडले जाले न्हू रोजां गेले रोजां ना कोणाकडे पण. अंदू कमी आसा? 140 रुपये किलो. अंदू कमी आसा? हा रोजां कमी. पण आनीक इतली बी हांवें बी फाल्यां येवन आता फुलां येवन आता रेट देंवतलो काय देंवचो ना? रेट देंवतलो काय देंवचो ना? 200 जाता. 200 जातलो? पावसा खातीर इफेक्ट जालो काय? पावस पडले न्हू तो रोजां गेले. खंयसून हाडटा ही खंयच्यान हाडटा? कर्नाटक बेलगाम. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आमकां आमची पार्टी कशी चलोवप हे सांगपी बीजेपीचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकार कोण असो उरफाटो प्रश्न काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकारान विचारला. तशेंच असल्या म्हणयाऱ्याक आमी जाप दिनात अशें आम आदमी पक्षाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकार म्हणटा. इंडिया अलायन्साचे त्रिकूट विजय सरदेसाय, अमित पालेकार आनी सुनील कवठणकर एकठांय येवन काँग्रेस सोंपोवपाचो यत्न करता असो आरोप भाजपाचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकार हांणी केल्लो. ह्या फाटभुंयेर हे दोगूय उलयले. इंडिया अलायन्साचे विजय सरदेसाय, अमित पालेकर आणि सुनील कवठणकार एकठांय येवन काँग्रेस सोंपोवपाचो यत्न करता असो आरोप भाजपाचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकार हांणी केल्लो. ह्याच फाटभुंयेर बिरेस्तारा गोंय प्रदेश काँग्रेस पक्षाचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकार आणि आम आदमी पक्षाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकर हांणी गिरिराज पै वेर्णेकारान केल्ल्या विधानाचेर प्रतिक्रिया दिल्या. आमकां आमची पार्टी कशी चलोवप हे सांगपी बीजेपीचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकार कोण असो उरफाटो प्रश्न काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकार हांणी उपरासला. पण बीजेपीचे जे फ्रस्ट्रेशन काल आमी पळयला आनी ते 2 जोकर आयले सिद्धेश आनी कोण गिरिराज पै जाल्यार म्हाका दिसलें तांचे तें पळयत जाल्यार कितें काय म्हणे आनी मागीर बाकीचें म्हणल्यार आमकां चड जिलेब्यो खाल्ल्या
आनी शुगर वाडत पूण आमकां आपल्याक किरायतें दिवपाची गरज आसा म्हणून आतां किरायतें हाडला तांकां दिवपाक. पयलीं म्हणल्यार ते कमेंट करता की सुनील कवठणकर प्रेस घेता आसतना कोण नासता. म्हाका दिसता एकदां तुमकांय खबर आसतलें रिएक्शन दिता आसतना आमचे लेट जाल्लो आसता, सडनली आमी आपयता, शॉर्ट नोटीस आसता, प्रेस घेतला आमी कितले फावटी बरोबर घेतला. हो प्रश्नूच न्ही म्हणल्यार हो मुद्दोच न्ही. आतां लोकांक मुद्दो कित्याक लागता? हांव एकटो प्रेस घेवन 10 जाणांक प्रेस घेवन म्हजें लग्न आहा तें. दुसरें म्हणल्यार हांव उबो रावन प्रेस घेवन बसून घेवन न्हिदून घेवन ते आमची पळयतली, आमची पार्टी पळयतली. म्हणून तूं कोण रे सांगपाक? तुजें तूं पळय, मास्तर जा थंय तुजे पार्टीन. आमकां आमी पार्टी आमची कशी चलोवप ती पेड स्पोक्सपर्सन बीजेपीचो कोण तो गिरिराज सांगपी. सिद्धेश श्रीपाद नायक म्हणून काल दिसलो प्रकार आमकां. आतां हातून 2 इंडिव्हिज्युअल आसले. एक सिद्धेश नायक, श्रीपाद नायक लो केंद्रीय मंत्री आसा आनी MP नॉर्थ गोवाचो ताजो चलो, आनी दुसरो गिरिराज पै वेर्णेकर. जाल्यार पयलो सिद्धेश नायकाचेर उलयता आसतना हो सिद्धेश नायक म्हणटा तो कोण? हो बापूय हाजो युनियन मिनिस्टर आसतना पंचायत इलेक्शनाक सायकल चलोवपी मनशान ताका उडयला. ही ताची लायकी सिद्धेशाची. मागीर गव्हर्नमेंट मशिनरी यूज केल्या, ते सायकल चलोवप्यान टॅक्स सायकलीचो फारीक करूं ना म्हणून ताका डिस्क्वॉलिफाय केला आनी बॅक डोरांच्यान पंच जाला. दुसरे वटेन गिरिराज हो कोण असो प्रश्न आपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकार हांणी उपरासला. असल्या म्हणयाऱ्यांक आमी जाप दिनात अशें अमित पालेकाराचें म्हणणें. पळयात. पै वेर्णेकर त्यांनी एक स्टेटमेंट केलो की तुमी विजय सरदेसाय आणि सुनील कवठणकर हे मेळोन एक त्रिकूट आसा आनी हे त्रिकूट सध्या वेगवेगळी कामां करतात. सो हेचेर तुमचें कितें? एक मिनट. हॅलो. आतां 2 सकयल कुत्रे आहा पळय तांकां मातशें बिस्कीट घाल, ते भुकता बेटे गजेवार. हां बरें. कोण तो गिरिराज? गिरिराज कोण हो? स्पोक्सपर्सन बीजेपीचो स्पोक्सपर्सन. प्रेजिडेंटाक म्हणून हे तेन्ना उलोवया. जेन्ना प्रेजिडेंट बीजेपीचो गजाली करतलो पळय तेन्ना उलया. स्पोक्सपर्सनाक बी पेड पर्सनाक बी आमी रिस्पॉन्स दिना. गोंयकारांक खबर आहा कित्याक खबर आसपाक जाय. कोण तो? कोण हो मनीस? पेड स्पोक्सपर्सन. तांकां कित्याक रिस्पॉन्स दिवपाचो आमी? प्रेजिडेंट जर भारतीय जनता पार्टीचो उलयता जाल्यार एज अ प्रेजिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी हांव उत्तर दितलो ह्या गोश्टीक वेळ येतलो तेन्ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनी खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.